तुमचे पक्षातलेच काय मनीस म्हणतात की ट्रायबल भवनाची जमीन आज कोर्टाक आसा, न्यायाची हे आसा, हे गोविंद बाब गावडेक खबर आसा, तरी आसतना ताणें आज इश्यू केलो. त्या पक्षाच्या मनशाक म्हजे मुखार हाडून बसय ना कायदेशीर येना प्रॉब्लेम. हांव तुका सांगता न्ही रे, जो कोण उलयता पळय न्ही तेका म्हजे कडेन हाडून बसय. तूं डिबेट लाय. एक सादो गोष्ट, जे वेळाचेर ती जमीन खरें म्हळ्यार त्या सगळ्या म्हजे हांव समाजाच्या बांधवांक सांगपाक सोदतां, खरें म्हणल्यार ही जमीन हातींतल्यान ऑलरेडी गेल्ली आशिल्ली. गोविंद गावडेच्या अथक मेहनतीन ही परत आमी पदरान पाडून घेतली. हेजी एक सरकारा कडेन फायल आसा, टोटल फायल आसा. सेरुला कमोलदादीन तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलें. आय एम द पर्सन रिक्वेस्टेड देम टू विड्रॉ द ऑब्जेक्शन. म्हाजे कडेन सगळे पेपर्स आसात. म्युटेशन जालें गव्हर्नमेंट एक्च्युअल लँड इन द नेम ऑफ द गव्हर्नमेंट, दॅट इज द ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट. मागीर आनी तुगेली कंप्लेनीचो विशय खंय आहा, कितें आहा तें म्हाका सांगचें. त्या ऑफिसराक म्हजे मुखार बसय. त्या दिशाभूल करता म्हणटा तुमी. ऑफकोर्स हांव तें म्हणटलो न्ही. कोण जे उलयता पळय न्ही, खंयचो जो अधिकारी पळय, म्हाका येते चिंगू मुंगू येते कोण जे हाडून तांकां ते समाजाचे कोण तांकां म्हाजे विशय तांकां एलर्जी तांकां बसू नाका, अधिकाऱ्यांक बसय. सरकारांतलो जो कोण जो रिस्पॉन्सिबल मनीस आहा ताजे कडेन म्हाका बसपाक, बाबा ह्यो त्रुटी आहा. त्रुटी जर आसात जाल्यार म्युटेशन जावचेंच नाशिल्लें. फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन प्रमोद बाब, ह्या जमनीचेर ट्रायबल भवन जावचे म्हणून गोमंतक गौड मराठा समाजान ऑलरेडी लायसन्स तांकां दिल्ल्या फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग. आनी कितें उलयता तुमी? व्हॉट कायंड ऑफ एलिगेशन अँड व्हॉट कायंड ऑफ मिस्टेक? कंप्लीट दिशाभूल म्हणटा. कंप्लीट दिशाभूल. मग एक गजाल, आज तुमकां एक खंत आसा, हांव प्रामाणीकपणान विचारता, कारण ह्या विशयांचेर दुसरें सांगता. आनी एक, आमी हें सगळें घडटा आसतनाच आमी पयर फीज भरिल्ली आसा, कितें 2.5 लाख ही सरकारानूच भरिल्ली आसा. नॉट इवन द खंयचे तरी गव्हर्नमेंट हॅज पेड द TCP फीज, इन्फ्रास्ट्रक्चर फीज भरिल्ली आसा. हांव म्हणजे ट्रायबल भवन जायना ही प्युअर लेथार्जी. यू आर व्हेरी क्लियर. आणि लेथार्जी म्हणजे हांव इतलें म्हणटलो, घडये एखादें ट्रायबल भवन जाल्लेंच नाका. आतां कोणाक जाल्लें नाका तें म्हाका कांय खबर ना, तेजे हांव आतां डीप वयतलोच रे. नोबडी कॅन स्टॉप मी नाव.